नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. व्हॅलेंटायन डे दिसा उसगांवांत घडली धक्कादायक घडणूक. बियरीची बाटली मारून चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात तरणाट्याक घेतलो ताब्यात. फुडलो तपास आसा चालू. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसी वतीन कोणाक मेळटली संद? उत्तर गोंयांत गिरीश की खलप? उमेदवार निश्चिती विशीं काँग्रेसीची आजुनूय चर्चाच. सार्दिनांत फाटले 5 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड दाखोवचे मुखेलमंत्र्याची चॅलेंज. सार्दीन म्हणटा दक्षिणेंत काँग्रेसूच थारतली जैतिवंत. हेरांक 1% सुद्दां ना संद. कार्निवाल शिगमोत्सवा उपरांत आता पर्यटन खात्या वतीन शिवजयंती उत्सव दिवचले 18 आनी 19 तारखेक कार्यावळी. शिवजयंतीच्या काळातल्या शस्त्र आनी नाण्याचे पर्वरी प्रदर्शन. मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. समजिकायेन सोडयतले महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटका मदलो म्हादयचो वाद. सांगता म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचो अध्यक्ष PM स्टॉक. व्हॅन्सी विएगसाक आपाची दक्षिण गोंयची उमेदवारी. इंडिया आघाडीचो फुडार लक्षात घेवन निर्णय घेतिल्ल्याचे पालेकाराचे म्हणणे. आनी आतां खबरो विस्तारांत. लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार कोण आसतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. काँग्रेसी परंपरे प्रमाण दक्षिणेंत कॅथलीक उमेदवार आसतलो काय आनीक कोणाक संद मेळटली होवूय सद्याक चर्चेचो विशय जाला. दुसरे वटेन काँग्रेसी वटेन उत्तरेंतल्यान कोणाक सर्त फुट्टली हाचेरूय लोकांचे लक्ष लागून उरलां. लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो इतिहास पळयलो जाल्यार 1962 मोगोपाचो मुकुंद शिंकरे, 1999 भाजपाचो रमाकांत आंगले आनी 2014 भाजपाचोच नरेंद्र सावयकार सोडलो जाल्यार चडशे फावट कॅथलीक उमेदवारांनीच दक्षिण गोंयांत जैत जोडिल्ल्याचे दिसून येता. दुसरे वटेन काँग्रेसीची परंपरा विचारात घेतली जाल्यार काँग्रेसीन सुरवातीपासूनच दक्षिणी भितर कॅथलीक उमेदवारांकूच संद दिल्या. देखून हे पावट काँग्रेस दक्षिणी भितर कॅथलीक उमेदवाराकूच संद दितली काय कितें, काय काँग्रेसीचे दक्षिणेचे उमेदवारे खातीर आनी कोणाचो विचार जावं येता होवूय एक प्रस्न आसा. म्हाका दिसता म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे खुबशे सिनियर लिडर आसा जाणी एप्लाय केला. आमी नवे हातून बट आय एम शुअर द पार्टी वील गिव द बेस्ट कॅन्डिडेट टू द पीपल ऑफ गोवा. जो ही वील बिकम द वॉयस ऑफ गोवा. गोंयचो आवाज जावपाक जाय पार्लमेंटान. कित्याक अशे खुबशे मुद्दे आसा जाका लागून गोंय डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा आनी कितें उरलां तें काबार जातलें. एज फार एज प्रिपेरेशन इज कन्सर्न म्हाका दिसता आमचे गोंय काँग्रेस पार्टयेन बोथ सायड्स ऑल अक्रॉस गोवा आमी ऑलमोस्ट सुमार 8-9 म्हयने जाल्ले मुवमेंट करीत आसा. वी हॅव बिल्ट अप ब्लॉक्स, वी हॅव बिल्ट अप बूथ लेवल्स आनी कंटिन्युअस काम चालू आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या फावट विथ गॅरंटी दोनूय सिटी आमी हाडटा. जसो आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स मेवला, जसो अंडरकरंट लोकांक जी राग आसा, तिडक आसा, युथांक कांयच ना, युथांक अशें सोडलेलें आसा. इतलें करप्शन जाल्लें आसा, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, क्रायम एगेन्स्ट विमेन, ST समाजाक आयज तांणी सायडीक काडून दवरलेलो आसा. फॉल्स प्रॉमिसीस. आमी पयलेंय सांगलां सिटींग MP आसा श्री फ्रांसिस्को सार्दिना, व्हेरी एक्सपिरियन्स MP. आदलो चीफ मिनिस्टर, खुबशे ताणें मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो सगळे ताणें पळयला आनी ताका सगळे गोंयान वळखता. तेन्नाय म्हणलें आतांय म्हणा. आनी इवन वेन आय वॉज ऑलमोस्ट कितें म्हणटा तें लोकांनी कन्विन्स केलो ना यू हॅव टू एप्लाय. एंड सम पीपल इन द पार्टी ऑल्सो टोल्ड मी यू हॅव टू एप्लाय. NGOs केम. हांवें बरयल्लें आसा थंय इन ब्लॅक एंड व्हायट. इन केस the party decide to change the candidate, the sitting MP, then my thing should be considered. Azumi, I mean, with India Alliance, what is going to be the proposition? Because it's not only in Goa, सगळे दुसऱ्या राज्याचे डिस्कशन चालू आहे. And I think आमचे India Alliance coordination team आसा, so they will speak on this. I think at state level, speaking on this topic, I don't want to really talk much on this. Congress party काम हे चालू आहे. Now regarding who is going to fight which seat, this is happening at national level. There are various states where Delhi is there, Gujarat is there, Punjab is there, Goa is there. So all these states put together,
where who is going to fight what, that nationally call will be taken. उत्तर गोंयांत फाटले फावट काँग्रेसीन गिरीशाक संद दिल्ली. हे फावट गिरीश चोडणकार लोकसभेचे उमेदवारी खातीर इत्सूक आसा खरो, पूण ताका संद मेळटली काय ना हे उमेदवारी जाहीर जाल्या उपरांतूच कळटले. तशेंच उत्तरेंतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवारी खातीर रमाकांत खलपय इत्सूक आसा. ताका लागून उत्तरेंतल्यान काँग्रेसीची उमेदवारी कोणाक मेळटली हेवूय पळोवचें पडटलें. हांव जर तरच्या विचारांत पडना. मेळटली ना मेळटली, मेळ्ळें जाल्यार कितें अमूक तमूक अशें कितें तरी. आतां सुरवाती पासून हांव सांगत आसा की आय एम इंट्रस्टेड. म्हाका इंट्रस्ट आसा की लोकसभेत पावचो. कित्याक आसा, गेली 20-25 वर्सां आय एम आउट ऑफ एक्च्युअल पॉलिटिक्स. एक्च्युअल सांग आमदार म्हणून वचूंक ना किंवा खासदार म्हणून वचूंक ना. फक्त इमाने इतबारे म्हाजी इतर कामां, सार्वजनीक कामां, सोशल कामां आनी काही अशी पॉलिटिकल कामां सुद्दां हांव करीत आसा. आतां अशें जालें की आमचेच कार्यकर्ते सांगपाक लागले म्हाका की भाई आतां तूं फुडें सरल्या बरो, एटलिस्ट तुजें इंट्रस्ट आसा म्हण तरी दाखोवन दी न्ही तूं, अशी तयारी जाली. स्थानीक नेते म्हजे कडेन उलोवपाक लागले आनी जे दिल्लीच्यान आमचे नेते लोक येतात अधून मधून जे येतात ते म्हाका म्हणपाक लागले की तूं जाय आमकां लोकसभेन, पार्लमेंटान वगैरे, तर तूं हय म्हण, शो युअर इंट्रस्ट. आनी मागीर ताणें सांगलें की कोणाक एक अर्ज दिवचे कोणे म्हणून. सो क्वेश्चन वॉज अर्ज ना दिलो जाल्यार इंट्रस्ट ना, अर्ज दिलो जाल्यार वय आनी फुडें धुकलता अशें. बट एनीवे आय वॉज इन टू मायंड्स. पण शेवटी अर्ज हांवें दिला. दॅट शोज की म्हाका लोकसभेक इलेक्शनाक रावची इच्छा आसा आनी जिंकून येवची इच्छा आसा. रावलो जाल्यार हांव जिंकीन निश्चित हांव येता अशी म्हजी खात्री आसा. ताका कारणां तूं विचारता जाल्यार कारणां अनेक आसात. एक तर म्हाजें सार्वजनीक जीवन हें उगड्या पुस्तका सारकें आसा, स्वच्छ आनी क्लीन आसा. कसल्याच प्रकारचो डाग म्हज्या चारित्र्याचेर हांवें लावंक दिवंक ना आतां पर्यंत. आनी ताका लागून लोकच म्हणपाक लागल्यात की तुजे सारको मनीस थंय जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटलीं 5 वर्सां गोंया खातीर केल्ल्या उदरगतीचे रिपोर्ट कार्ड दाखोवचे दिवचे अशें आव्हान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. तर दक्षिण गोंयांत कोणूय बसूं काँग्रेसूच जैती वतना थारतली, हेरांक जैताची 1% सुद्दां संद ना म्हणून सार्दीन उलयलो. खासदार फंडांतल्यान सोमारा रिवणा मसूण भुंयचें उक्तावण दवरलां, थंय मुख्यमंत्र्यान येवचें आनी ताणेंच ताचें उक्तावण करचें अशें सार्दीन म्हणटा. कित्याक सांगता, सिटींग आसलेले खासदार बाब सार्दीन हांव ताका सांगता तरी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचो. फाटल्या 5 वर्सांक तरी गोंयाक कितें केलां तें तरी सांगचें. म्हाजी चॅलेंज आसा, हांव ओपन चॅलेंज करता. फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांत कितें केलां तें सांगचें. भारतीय जनता पार्टी आपूण रिपोर्ट दिता, प्रत्येक फावटी आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड दिता. खंयचें इलेक्शन आसूंदी जे आमी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी गोंय सरकारान कितें केलां जाल्यार तो रिपोर्ट कार्ड आमी 22च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं लोकांक दिल्लो. आमी पळयता की फाटल्या 5-10 वर्सांच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान 30,000 कोटी पेक्षा चड कामां जी आसा गोंयांत केला. जाल्यार रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या मुखार दवरला हें आमचें उतर आसा. आमचो खासदार आसूं किंवा आमदार आसूं, आमचे उत्तरेन आसलेले खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आसतले, ते त्यांनी 25 वर्साच्या कार्यकाळात आसतलो किंवा प्रत्येक फावटी केल्ल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात आसतलो. जे काम केला ते जनते मुखार दवरला आनी हो आमचो रिपोर्ट कार्ड आसा म्हणून सांगला. हे म्हणून हांव सुबेदार सांगूंक सोदता की हो बसता, तो बसता, तो बसता, कोणूय बसता. आमी काँग्रेस साऊथ गोवा मुगेल सिद्धा सांगतात म्हाका फरक पडना. जे आमचे इंडिया एलायन्स केलो आख्या देशांत आमी रावताय हिंगाय ते फॉलो करताय. आनी जे कोण पळय आमचे एलायन्सांना आनी कोण कॅन्डिडेट घेतात तांकां 1% चान्स ना हिंगा जिखपाक. फकत 100% चान्स आहा वोट फुटपाक. आनी हे भविष्यांतले फकत बीजेपीक मदत करतात. पूण हांव म्हाका तिकेट दिल्यार हांव काय करना. आमची पार्टी आसा आनी लोक विजय बरोबर आसा. जायते लिडर्स जे काँग्रेसान निवडून दिल्ले तांकां पयशांनी बीजेपी घेवन गेले. तांचे धरण आहा बीजेपीचे ते पळयल्ले लोक जुळवी तांचे बरोबर नाय.
ते जिखून आयिल्ले लिडरांक पयशांनी घेवन ते आमचे बराबर आसा दाखोवपाक. ते लिडर गेले जायत, पूण आमची साऊथ गोवाची अर्जा आनी नॉर्थ गोवाचे काँग्रेसमॅन जे आसात ते बीजेपीक वचून. म्हणून हांव आनीक एक पावणी लोकांक सांगूंक सोदतां, तुमी आयज पर्यंत सावथाचे म्हजे बरोबर रावल्यात, काँग्रेसान बरोबर रावल्यात, एक पार्टी म्हाका तिकेट दिल्यार तुमी म्हजे बरोबर रावल्यात, काँग्रेसाचे बरोबर रावल्यात, हो म्हाका इल्लो हांवें सोमार दीस रिगोन सॅमिटरी इनॉग्रेशन दोगांक सांगपाक जाय. जर तर सीएम म्हणटा कांय करूंक ना, हांव सीएमाक सभेक जाय सगळे डिव्हिजनाचे लोकांचे नांवान ताका आमंत्रण दिता आनी तो आयलो जाल्यार तेका हांव इनॉग्रेट करूंक लायतलो. हांव करचो तोच करतलो चिफ्टीचें इनॉग्रेशन. मुख्यमंत्र्यान आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना आणि गेल्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात कितें काम केलां हाचो रिपोर्ट कार्ड दवरचो आपूण चॅलेंज करता अशें म्हणून ताणें काल स्टेटमेंट केलो. आणि हो स्टेटमेंट कोण करता? ज्याच्या सरकाराक 3 कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स तातूंत एक स्टॅच्युटरी हेड जाणें सर्टिफिकेट दिल्या की हो द मोस्ट करप्ट सरकार. गव्हर्नरान आदल्या गव्हर्नरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की हो मुखेलमंत्री आणि ताचे सरकाराचे मंत्री करप्शनाक इन्वॉल्ड आहा. जे तांणी आतां सांगले की साऊथ गोवाक आमकां 5 उमेदवार आयले म्हणून, की तांणी जे सांगले की हे 5 प्रोबेबल आहा म्हणून. सो ह्या बीजेपी सरकाराचे रिपोर्ट काढूच म्हाका दिसता ते कोण एस्पिरंट आहा पळय तातले 2 जाणांनी आउटरायट तोंडार सांगले मरे आमकां नाका म्हणून तुजी तिकेट. एक दिगंबर कामतीन सांगले आणि दुसरो स्पीकर रमेश तवडकरान सांगले की आपल्या खासदाराची तिकीट नाका. म्हणजे म्हाका दिसता तुमचो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूच ताणें ते. इतिहासीक थळांक पर्यटनाच्या नजरेन उर्बा दिवपाच्या हेतान पर्यटन खात्या वतीन अंदूच्यान दर वर्सा शिवजयंती उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतले. दिवचले 18 आणि 19 फेब्रुवारीक मुखेल कार्यावळ जातली. आम्ही 2024 350 वर्सां जवळ 6 जुनाक जाता छत्रपती शिवाजी महाराजाचे राज्याभिषेकाक. आणि 350 वर्सां जेन्ना जाता ते सेलिब्रेशन आम्ही लास्ट इयर अनाउन्स केले पूर्ण गोंयान आम्ही जातले करतले म्हणून. जरी 6 जुनाक आम्ही करतात तांचे आम्ही 350 इयर्स कंप्लीट जाता जाल्यार 19 फेब्रुवारीक तांच्या शिवजयंतीक आम्ही हो प्रोग्राम बऱ्या तरेन गोंयभर करता. आणि तातूंतल्यान सांखळे, मडगांव, पणजे, वास्को, फोंड्या आणि पर्वरी ह्या वाठारांतल्यान आम्ही म्युनिसिपल काउन्सिलांक घेवन और पंचायतीक घेवन तांच्याकडे आम्ही वी आर सपोर्टिंग द पर्टिक्युलर कमिटीज थ्रू द म्युनिसिपॅलिटीज. ती ह्या वर्साची छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती बऱ्या दबाज्यात जावची म्हणून. आणि आमचो पूर्ण गोंय राज्याचो कार्यक्रम जो आसा तो बिचोले मतदारसंघान बिचोले जातलो. सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान जी सुरवात आशिल्ली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची झुजलीचो हिंदवी स्वराज्या खातीर झुजलो ते सगळ्यो काणयो आज फुडें लोकांक कळपाक जाय. आमची हिस्ट्री लोकांक कळपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वाटो गोंया खातीर कळपाक जाय. आणि ताज्या खातीर जेन्ना आमी हे पूर्ण तरेन पर्यटन खात्यान एक जबाबदारीन आज 6 मतदारसंघान जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीक आनी तांकां सपोर्ट करता पूर्ण फेस्टिवल बऱ्या तरेन आमी बिचोली मनयतले. पर्वरी शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारला. या पुतळ्याचे 19 फेब्रुवारीक सांजे उक्तावण जातले, मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. त्याच दिसा आमी सांजचे पर्वरी आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचे उक्तावण करतले. वी विल इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज एज अ ट्रिब्यूट टू हिम इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि त्या दिसा सांजचो 6 वरांचेर जो कार्यक्रम थंय जातलो, थंय जातकर ताज्या मागीर आमी थंय एक कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा शिव सोहळा. आणि तो कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू जातलो आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू. तशेंच शिवाजी महाराजांच्या काळांतली शस्त्रां, ढाली, पयशांची नाणी आणि हेर वस्तूंचे प्रदर्शन पर्वरी DIT सभाघरांत जातले. 18 आणि 19 फेब्रुवारी अशे 2 दीस सकाळी 10 ते 6 मेरेन हे प्रदर्शन उक्ते आसतले, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. भुरग्यांक आमी इन्वॉल्व करप, बाकीच्यांक इन्वॉल्व करप आणि युवा पिढीक फुडली आमची
छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कळून येवप हे खूप महत्वाचें आसा. आमचें अस्तित्व दवरता आसतना आमी फुडार पळयता आसतना आनी एट द सेम टायम गोंय जेन्ना आमी गोंयकारां पर्यटक येता इंटरनॅशनल नाल्यार डोमेस्टीक तांकां एक त्या दिसा आमची फेस्टिवल आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कनेक्ट आमच्या गोंया खातीर इट मायट बी नेवल इट मायट बी द आर्मी हाव वी हॅज बीन कनेक्टेड हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर टेम्पल्स हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर सेल्स हे सगळी आयडेंटिटी छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर जाल्ली पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान ती काणी आज फुडल्या पिढीक कळपाचो एक आमी विचार घेवन फुडें सरल्या. ताजे 18 तारखेक आमी ते 20 तारखेक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या DIT हॉलान ताजे वेपन्स आणि करन्सी जी तांच्या वेळार वापरिल्ली जाताली ताजे एक्झिबिशन 2 दिसाचे DIT पर्वरी थंय दवरिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंयामदी म्हादेच्या उदका वयल्यान सुरू आशिल्लो वाद समजिकायेन सोडयतले असो विश्वास म्हादे प्रवाह प्राधिकरणाचे अध्यक्ष PM स्टॉक हाणें उक्तायलो. राजधानी पणजेन जाल्ल्या म्हादे प्रवाह प्राधिकरणाच्या पयले बसके उपरांत ते उलयताले. न्हंय पात्रांतल्यान उदक दुसरे कडेन व्हरू येता पूण ताचे खातीर कांय नेम पाळचे पडटले अशें स्कॉट हांणी सांगलें. म्हादय न्हंय पात्रांतल्यान उदक व्हरपा खातीर DPR तयार करचो पडटलो आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार DPRचे केंद्रीय एजन्सी वरवीं मूल्यमापन जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें स्कॉट हांणी सांगलें. म्हादय प्रकरणांतल्यो तंत्रीक अडचणी सोडोवपा खातीर कांय उपसमित्यो नेमतले तेच बराबर केंद्रीय उदका लवाद आनी कांय विद्यापिठांमदल्या तज्ञांचो सल्लो घेतले अशेंय ते सांगतात. Well, all these will be resolved. There are certain permissions that can be granted for transferring water from the Mahadevi basin to outside of the basin. But there are protocols to be followed. For example, a DPR has to be prepared based on sound data and the DPR has to be apprised by central agencies and not by any of the party states. Well, we have already discussed this during the meeting and the dates will be mutually worked out by the party states with the secretary of the authority. Okay. These technical works and technical aspects will be dealt by our various subgroups and subcommittees which will be formed now having our functioning kicked off today. So this process will start and we will be doing it at the earliest by having members from all party states, and in addition to that we can also have experts from universities, from Central Water Commission and so on and so forth. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काँग्रेसीचेर निबून राविनासतना लोकसभे खातीर आम आदमी पक्षान आपलो उमेदवार निश्चित केला. बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हो दक्षिण गोंया खातीर आपाचो उमेदवार आसतलो. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान सांगलें. इंडिया आघाडीचो फुडाकार लक्षात घेवनूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचे ताचें म्हणणें आसा. दुसरे वटेन वेन्झी वेगसानूय ह्या निर्णयाक येवकार दिला. आमी आज सावथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून कॅप्टन वेन्झी वेगस जे आमचे बेळगांवचे आमदार आसा तांकां आमी सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनान चड वेळ उरूना ताका लागून आज एक डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो वेन्झी वेगस इज गोइंग टू बी सावथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी एंड I think one of the widely accepted face ताणें बणावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सरकारान नासतनाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताचे ते लोकांनी पळयलां आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचे धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनावन्समेंट केला एंड ही इज गोइंग टू बी आवर सावथ गोवा. फर्स्टली आय वूड लायक टू थँक द पार्टी कित्याक आज जोरी तोरी आज हांव जे जाग्यार पोजिशनार आहा गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारां पासून आय वूड लायक टू टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज हो जो बाणावले मुगे लोक हा या बाणावले लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो. आय थिंक
एक म्हयनो पयलो काँग्रेसा कडेन बसून उलोवपाक चर्चा केल्ली सो दॅट इंडिया अलायन्साचेर कितून मुखार वचपाक जाय आनी हेजेर फीड येना जालो आनी द होल अजेंडा इज वी हॅव टू डिफीट द बीजेपी. सो हो सरकार हे जे आमचे सामान्य लोक आहा हे लोकां पासून कांयच करना आनी हे एक्झिस्टींग एमपीज आहाय तेय कांय करनाय. सो फायनली पार्टी डिसायडेड टू टेक अ कन्सेन्सस डिसिजन अँड पुट माय नेम and yes, I as a party loyal soldier and a worker of the party, yes, I have to follow and I will do justice and I request everyone to work towards the India Alliance. How the India Alliance partners consider my name, whether they accept the name, whether they don't accept the name, and how we go ahead. So काम चालू करतले. वी विल स्टार्ट आवर वर्क. वी विल एन्श्योर दॅट जस्टिस इज बीन गिवन टू गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. आरजी फाटल्यान आतां आम आदमी पक्षानूय लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर केल्यात. मात काँग्रेसीची आजुनूय चर्चाच. आम आदमी पक्षान जरी आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केलो तरी गोंयचे दोनूय खासदारकेचे सीट हे काँग्रेसीचेच अशें अमित पाटकराचें म्हणणें आसा. Yes, I was really surprised that why Aam Aadmi declared the seat where we have already sitting MP. I mean, if they had declared the other parliamentary seat where BJP has an MP, I mean, I would have, but I don't know why, what made them declare where already India Alliance partner of MPs ne aasa tha. As I said, that India Alliance is happening not at state level. This is an alliance which is happening at the national level, where everybody, all these other political parties have come together to defeat the BJP. Our aim is to defeat the BJP. So regarding India Alliance, which is happening, I think that national level actually that clarity will come. Our in charge and whatever views had to be discussed about the state, that we have discussed, and I think let the clarity come from the national level, that what is going to be the step ahead of the India Alliance. We have a sitting MP who is there in South Goa. I mean, who is moving around. I mean, if you see of late last 1-2 months, various programs he has held. I mean, in Savadar constituency, all other constituencies we are moving. Also at state level, आमचे पक्षाचे काम on organization level is going on. So it's not that it is getting delayed. I mean, see, this call regarding the alliance is a national level alliance which has to happen. No, see, that is a call they have taken at their level. They are a political party. I can't stop them. That is their call. Now, why they have done it, that how can I answer on their behalf? In terms of Congress party, I can tell you that Congress party चे काम हे चालू आहे. Now regarding who is going to fight which seat, this is happening at national level. There are various states where Delhi is there, Gujarat is there, Punjab is there, Goa is there. So all these states put together, where who is going to fight what, that nationally call will be taken. व्हॅलेंटाईन डे दिसा एक धक्कादायक बातमी मुखार आयली. उसगांवांत मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर प्राणघातक हल्लो केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांनी मंथन गावडे ह्या एका उसगांवच्या चल्याक ताब्यात घेतला. एकतर्फी मोगा लागून तरणाट्यान हल्लो केला असो अदमास आसूं येता. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. व्हॅलेंटाईन डे दिसा उजगांवच्या मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन उजगांवच्या मंथन गावडे ह्या तरणाट्याक ताब्यात घेतलो. आड वाटेन मशरूम फॅक्टरीत कामाक वतना मयुरीचेर मंथन गावडेन बियरीची बाटली मारून हल्लो केल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एकतर्फी मोगाक लागून हे प्रकरण घडलां आसूं यें असो अदमास आसा. गंभीर जाल्ल्या चलयेक कोणे तरी पळयले आनी उपरांत उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केले. आतां सध्या त्या चलयेची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, आमी उसगांव आउटपोस्टार आसा. जे सकाळी एक वायट घटना घडली. जे मयुरी वांयगणकर हे मशरूम फॅक्टरीन कामां वयताले. आडमार्गान ते चलत कामां वयताले. तेन्ना चलत अशें वयता आसतना वाटेर ताका मंथन गावडे म्हणे ह्या भुरग्यान ताका आडयले आनी ताका तेंचे दोगांचे भितर बाचाबाची जाली. अशें आयकूं येता की ते दोगांय पयलीं प्रेम प्रकरणान आसलेली अशें म्हणून लोक उलयता. पूण खरें खोटें कांय खबर ना.
पूण प्रेम प्रकरणाच्यान हो हल्लो जाला हें सिद्ध जाला आनी जेन्ना मंथनान तेजेर जेन्ना बाचाबाची केली तेंचे भितर उलोवप जालें जेन्ना ते तिडकीन तेणी तेजी बियरीची बाटली तेजी तकलेर मारली आनी तेजी तकली फोडली ते रक्तबंब 8 मार्गान आसल्या कारणान थंयच्यान जवळ जवळ रस्तो 1 किलोमिटराचेर सुमार रस्तो आसलेलो तेन्ना ते थंयच्यान ते तशेंच तेच अवस्थेन रस्त्यार येयले रस्त्या वयल्यान मागीर ताका लोकांनी थंयच्यान ताका रस्त्यार येतकीर कोण तरी ताका पळयल्यांनी थंयच्यान ताका उजगांव हॉस्पिटलान व्हेलें उजगांव हॉस्पिटलान जेन्ना ताका व्हेलें तेन्ना दोतोरान तेजी स्थिती पळयली गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका डायरेक्ट तेणी GMC धाडलें आनी GMC जातकीर ताका रोखडें ताका तात्काळ उपाययोजना करपाक ट्राय केली पूण खूब ताका गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका अत्यंत सिरियस आसा आनी ताका मारूय बरो लागले आसा आतां सद्याची स्थिती तेजी सुद्दां सिरियसनेसान चलता अशें आयकूं येता जेन्ना मंथन गावडे ताका मारला आनी हो बामय जो पूल आसा बामयचो त्या पुलाच्या पोंदा उदक आसा त्या उदकान वचून रावलो आनी जेन्ना पुलिसांक तेजी शनिशा पुलीस तेन्ना तपास करपाक लागलेले तेन्ना पुलिसांनी शोध केलो पयला हो मंथन बामय पुला पोंदा आसा म्हण कळ्ळें पुलिसांनी थंय वचोन ताका उदकां वचोन ताका ताब्यात घेतलो आनी आउटपोस्टार हाडलो जेन्ना आउटपोस्टार हाडटकीर ताका PI लोटलीकर साहेब आनी DYSP आमची हरशी ती हांगा आयली तेंच्यान तपास केलो आनी ताका हांगसरल्यान आउटपोस्टा वयल्यान फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा आतां सद्या पुलीस कस्टडीन तो आसा तपास चालू आसा आनी आमचे कडेन पुलीस सद्या उलोवपाक कोण सोदिना की तेंचे आजून तपास जावना इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण जावना अशें तेंच्यान सांगलेलें आसा गोमंतक TV खातीर उदकांच्या एकनाथ खेडेकर बुधवारा पणजे 18 जून रस्त्याचेर लोकांनी मेळत थंय पार्क करून दवरिल्ल्या 7 गाडयांक येरादारी पुलिसांनी तालावा दिली रस्त्या कुशीक तशेंच नो पार्किंग सुवातेचेर लोक गाडयो पार्क करून दवरतात डबल पार्किंगूय करतात आनी येरादारीची कोंडी जाता दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा मेळत थंय गाडयो पार्क केल्ल्या वाहन चालकांक येरादारी पुलिसांनी तांचेर कारवाय करीत तालावा दिल्ली अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुर्लेकर हाणें दिल्या आज आम्ही 18 जून एक ड्रायव्ह अशी केल्ली डबल पार्किंग खूप गाडी डबल पार्क करून लावतात ताका लागून ट्रॅफिक कंजेशन जाता काम चालू आसले कारणान लोकांक स्पेसूय मेळना पार्किंग करपाक ताका लागून लोक कशे लायतात पण पार्क करपाक जायना कित्याक पार्क केले जाल्यार गाडयो सुटना न्हू म्हणून कंजेशन जाता ओके ते आमी एक 7-8 गाडयांक करून केल्ले आहा ओके मोटरसायकल पेट्रोलिंग हांगा दवरतात नॉर्मली आनी कशें आमी थंय लायतात आनी थंय ड्रायव्हर नाच जातात ताका लागून आमी तांकां केन्ना केन्ना बील क्लॅम्पाय मारतात ते आमचें चालूच आसतलें ओके आमी फोकस हांगाच पळयता कित्याक हांगा मातशें मुवमेंट चड आसता न्हू हेजो तेजी मुवमेंट चड आसता एटीन रोडार ओके आमी कॉन्सन्ट्रेट हांगाच करतात बाकीच्या रोडांचेर रँडमली MG रोडार करतात आमी ह्या आशिल्ले टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV